आईच्या सेवाधर्माचो विशय जावन आसा वचात देवाची उपुरबायची जायात. आनी देवाची उपुरबाय आमी आयच्या ह्या वाचपांनी पळयतात. आयचें पयलें वाचप आमकां इस्रायल प्रवादाचे पुस्तकाचें वाचप आमी आयकलां. आनी हें वाचप इस्रायल प्रवादाचें पुस्तक 3 भागांनी वांटलेलें आसा. आनी आयचें हें वाचप जावन आसा तें दुसऱ्या भागांतलें. आनी ह्या भागाक समाधानाचें पुस्तक अशें म्हूण नांव दिल्लें आसा. आनी मोगाचे भावन भयणीनो, इस्रायल पर्जा हें पुस्तक बरयलें आसतना इस्रायल पर्जा भाग्योन बाबिलोनींत गुलामपणींत आसली. आनी इसायास प्रवादी ताका देवाचें समाधान आनी उपुरबायेची भासावणी करता. देव तांचे मदीं आसा आनी देव तांकां पळयतलो म्हूण आयज प्रवादी इसायास प्रवादी तांकां सांगता. देव जावन आसा इमानुएल, तो सदांच आमचे मदीं आसा आनी तो तांकां केन्नाच सांडिना हें तो तांकां दाखोवंक सोदता. इस्रायल लोक बाबिलोनांत गुलामपणी आसले खरें, पूण देव तांचे सांगाता आसलो हेंच तो इसायास प्रवादी तांकां सांगूंक सोदता. म्हज्या भावान भयणीनो, देवान इस्रायल प्रजे लागीं करार केल्लो आनी तो केन्नाच तो मोडिना. तो तांकां घोटायता की आपूण सदांच आसा आनी आपूण तुमकां ह्या परिस्थितींतली वाडयतलो, ह्या परिस्थितींतली काडून उडयतलो म्हणून इसायास प्रवादी आयच्या वाचपांतल्यान आमकां सगल्यांक आनी इस्रायल प्रजेक सांगता आसतना आमकां कळयता. मोगाच्या भावन भयणीनो, आमी देवाचेरूच आदार दवरूंक जाय आनी देवाची अपुरबाय आमी अणभवूंक गरजेची. आनी हेंच करूंक आयचें हें पयलें वचप आमकां आपयता. मोगाच्या भावन भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या स्नानाची परब आमी संभ्रमता आसतना आयज आमी लुकासाच्या शुभवर्तमानांतसून वाचप आयकलां. लुकास, मोगाच्या भावन भयणीनो, तो फकत ताणें इतलेंच म्हणलां जेजून स्नान घेतलो. आनी दुसरे शुभवर्तमानकार जे आसात मार्कू आनी माथ्यू, तांणी स्पश्टपणीन ताचें जायतें हाके भावतिजमाचें जेजूच्या भावतिजमाची ताणें घडणी स्पश्टपणीन सांगलेली आसा, डिटेलान सांगलेली आसा. पूण लुकासाचें शुभवर्तमानाचो हेतू दुसरो, म्हणजे कितें, ताका तो जाणा भावतिजमा वेळार कितें जालेलें तें. पूण लुकासाचें मेन हेतू म्हणल्यार तो आमकां सांगूंक सोदता की भाग्योन जो भावतिजमाचे स्नानाचो आनी जेजूच्या स्नानाचे भितर जायतो फरक आसा. आनी हें आमकां ह्या उतरांनी तो सांगूंक सोदता. लोकांक दिसतालें की जो भावतिस्तूच खरो मसाय म्हणून, पूण तो तांकां सांगूंक सोदता की आपूण न्हू, पूण म्हज्याहून आनीक एकलो आसा जो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता खरें, तो म्हणटा हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता खरें, पूण तो दुसरो आसा, तो एकलो म्हज्या फाटल्यान येता, तो तुमकां उज्यान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. मोगाच्या भावान भयणीनो, आयच्या दिसाची परब मनांत दवरून आयच्या दिसाचो विशय आमच्या मनांत दवरून कांय सुचना आमी घेवया. पयले सुवातेर आमी जेजूच्या उपुरबायेचो अनुभव आमच्या जिवितांत घेवया. आयच्या सेवा धर्मांत आमकां आपयता वचात देवाची उपुरबायेची जायत म्हूण आमकां तो शिकयता. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या भावतिजमाचे जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समारंभ आसतना हो प्रश्न आमकांय करूंक जाता. जेजून कित्याक भावतीन घेतलो काय? तो आमकां दाखोवंक सोदता की तो मनशां मदें मनीस कसो म्हणून. पूण देवा बापान पवित्र आत्म्यान ताचे पारव्याच्या रुपान येवन आमकां दाखयलें की जेजू जावन आसा आमचो बरो गवळी आनी आमकांय ती याज्ञीकपणान सौभागिल्ली ताणें केल्लीं आसात. आनी होच अनुभव घेवंक, उपुरबायेचो अनुभव घेवंक जो देवान जेजून हे भावतिजमा वरवीं सुरू केलो, तो आमकांय करूंक आपयता. हे जेजूच्या उपुरबायेचो अनुभव आमच्यांनी 3 तरेनी अनुभवूंक येता. तो म्हणल्यार पयले सुवातेर आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत लावून घेवंक जाय. आमकां दिल्लें आसा
जितलें आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, जितलें आमी देवाचें उतर वाचता, ताचेर वाचून ते वेळ सारता, आमकां देवाचे अपुरबायेची आनीक आनीक अदीक अदीक अनुभव येत रावता आनी आमी जेजूच्या मोगान आनी जेजूच्या अपुरबायेन वाडत वेता. दुसरें म्हणल्यार परम संस्कार. आमकां सगल्यांक मिसाची समरंभणी जेजूच्या अपुरबायेन वाडूंक आनी ती जावंक आमकां एक एकल्याक आपयल्ली आसात. हे मिसाची समरंभणी आमी बरे तरेन वांटो घेवन जेजूकूच अनुभवूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आनी तिसरें म्हणल्यार आमी समुदायांत जेजूचो पयलो आनी वयलो मानावेन म्हणल्यार एकामेकाचो मोग. आमी तो दुसऱ्या सांगाता रावन, दुसऱ्या सांगाता जिवन, एकचारान जिवन देवाची अपुरबाय अनुभवूंक आमकां आपयल्लीं आसात. आमी जेजूची अपुरबायेची मोगाच्या भावान भयणो आमच्या घोराब्यांतूय आमी अनुभवूंक जाता आनी ती आमी घोराब्यांतूय वांटूंक जाता. जेन्ना आमी घोराब्यांत रावतात तेन्ना देवाच्या मोगान रावतात तेन्ना एकचारान रावतात तेन्ना आमी एक पवित्र घोराबो म्हूण आमी म्हाका मानतले आनी आमी होच देवाची जी अपुरबाय आमी अनुभवल्या ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतले आमच्या घोराब्यांतल्यान. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो आमी जेजूची अपुरबाय समाजांतूय बी समाजांत जायतीं जाता. जेजून देवान आमकां सगळें दिल्लें आसा. आमी तरी एकलींच रावलीं जाल्यार आमी ही देवाची मोग, देवाचें समाधान, देवाची अपुरबाय दुसऱ्यांक दिवंक पावची ना. आमी जें कितें अनुभवलां तें आमी समाजांक वांटूंक आमकां आयज आपयल्लीं आसात. वचात देवाचे अपुरबायेचीं जायात हो आयचो विशय आमकां घडये हेंच उगडास करता की आमी देवाक अनुभवून देवाक दुसऱ्यांक दिवंक आपयल्लीं आसात. ह्या पवित्र स्नानाच्या ह्या जेजूच्या बावतिस्माच्या दिसाक आमकां हेंच शिकयता की आमी जसो जेजू कोरो गवंडी जावन दुसऱ्यांक अपुरबायेचो जालो तेच परी आमी एक बरे गवंडी जावन दुसऱ्यांक अपुरबायेची जावंक आयचे हो सेवा धर्म आमकां आपयता. तर मोगाच्या भावान भयणो आयज ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत देवाक अनुभवूंक आनी देवाचेच मोगान चलूंक हीच कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया.